सेटिंगाचे राजकारण मुखेलमंत्री पर्रीकारान गोंयान हाडला। भ्रष्टाचारान भाजपा काँग्रेसी काय पाश्ट जाल्यात म्हणटकर राज्यान विरोधी पक्ष दिसना। विरोधी नेत्याचे काम करपाक आमचो पक्ष स्थापित जाला आनी हाची गवाय आमी येवपी लोकसभा वेंचणुकांक दितले म्हण गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष आनंद शिरोडकार उलयला। जी बसबसपुरी मारलेली आसा आणि मनोहरबाब पर्रीकारान पूर्णपणे सेटिंगाचे राजकारण जे आहा ते गोंयान हाडलेले आसा आणि त्यामुळे एक लोकशाहीचे संवर्धन करतलो एक सत्ताधारी पक्ष आसचो पडटा, दुसरो विरोधी पक्ष आसचो पडटा, पण ह्या सेटिंगाच्या राजकारणाक लागून विरोधी दलूच जे आसा ते दिसना। आज म्हाका दिसता इतल्या वर्सांनी हो जो विशय हाजो घेवन विशय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो विशय घेवन काँग्रेसीन पहिले आंदोलन जे आहा ते रस्त्यार येवपाचें केल्लें आसा। फाटली अनेक वर्सां जी आसा ते विरोध हो दिसत नासलो आणि मागीर आमच्या लक्षात आयलें एका मुद्द्या खातीर जरी आमी पक्ष स्थापन जरी केलो जाल्यार अशें लक्षात आयलो की सगळ्या फ्रंटाचेर सगळ्या मुद्द्यांचेर भारतीय जनता पार्टी काँग्रेस पेक्षा पास्ट जाल्ली आसा। भ्रष्टाचाराच्या बाबतींत एडमिनिस्ट्रेशनान ढवळाढवळ करपाच्या बाबतींत सगळ्याच गोष्टीचेर फेल गेल्ले आहा। आमी जर ही मजा पळयत जर रावले, आमची कॅपॅसिटी कमी, आमी निवडून येवचे ना, आमचे कितले येतले आनी कितें अशें पळयत जर रावले जाल्यार नवो विरोधी पक्ष जो आहा तो केन्नाच उबो जावपाचो ना। आमी मेजर सगळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते, आमी सत्तेचे पुजारी केन्नाच नासले, पण जेन्ना समाजाक गरज आसता विरोधी नेत्याचें काम कोणूच करिना तेन्ना आमचे कॅपॅसिटीनुसार आमी फुडें येवन हो पक्ष स्थापन केल्लो आसा। 5 मतदारसंघांनी 10,500 मतां जी आहा आमी पयले खेप इलेक्शनाक उतरून घेतली। 2-2.5 म्हयन्याचें आयुश्य आमच्या पक्षाचें। 14 दीस आसतना आमकां चिन्ह मेळ्ळेलें आसा। इनस्पायट ऑफ दॅट सगळ्यो प्रतिकूल परिस्थिती आसून सुद्धा आमी 10,500 मतां मेळयलीं। त्या अर्थान सबंद गोंयभर आमची जवळ जवळ 80 ते 90 लाख मतां 80 ते 90,000 मतां आसा आणि तेजो प्रूफ आमी जो आसा ते येणारे लोकसभा इलेक्शनान आमी नक्की दितले। आणि त्यामुळे आमची कितली कॅपॅसिटी आसा, आमी निवडून येतले काय ना कितें, पण समाजाक एका प्रखर विरोधी पक्षाची गरज आसा म्हणून आमी पक्ष काडलो। कितले यश मेळ्ळें आनी कितें मेळ्ळें आमी यशाची पर्वा करिना। आमकां गरज जर पडली समाजा खातीर पक्ष स्थापनूय करूं आनी गरज पडलेल्या पक्ष विलीनूय करूं अशे तरेची आमची भूमिका आसा। आमचो भितर स्वार्थ कांयच ना। दक्षिण गोंय जिल्लो कार्यकारिणी समिती शेनवारा स्थापीत जाली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 2 ऑक्टोबराक गोवा सुरक्षा मंचाची स्थापना जाल्यानंतर आता आमची कार्यकारिणी व्यवस्थितपणे डिक्लेअर्स करीत चालू आसा। आमचे गेल्या म्हयन्यान स्टेट कार्यकारिणी डिक्लेअर जाली आणि गेल्या शेनवारा उत्तर गोव्या डिस्ट्रिक्टाची कार्यकारिणी डिक्लेअर जाली। आयच्या मुहूर्तार आमी दक्षिण गोवा डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी जी आसा ती डिक्लेअर करपाक लागून आमी हांगासर आयिल्ले आसात। आणि गोवा सुरक्षा मंचाचे जे आमचे काम आसा ते राजकीय मळाचेर एक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन्स पार्टी टायप जे काम दिवपाक जाय ते काम आमी प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान सुरू करपाचे आमचो जो निर्णय आसा तो निर्णय आमी करून दाखयतले।